मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी आसात तांच्यांनी कितें उलयलां हांवें वाचलां पेपरान पण म्हाका ताजेर कांयच कॉमेंट करपाचें ना आनी तसो ते एक व्हडली कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी आसा आनी हांवूय एक कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी आसा राज्यपाल पदाचेर आसल्या कारणान त्यामुळे तांणी जें हें केलां ताजेर हांव कांयच कॉमेंट उलयना. सर खंय तरी सदानंद शेट तानावडेन तांच्यांनी सांगलां की दे वील कंप्लेन टू द प्रायम मिनिस्टर अबाउट द गव्हर्नर. इज इट खबर ना म्हाका हांवें पेपरान वाचलां तांच्यांनी कितें आसा तें प्रत्येक पार्टी म्हणून तांकां कितें दिसता किंवा सरकार म्हणून कितें दिसता किंवा अन्य बाकीचे पक्ष म्हणून कितें दिसता तांकां ते कितें ते करीत रावतले. साहेब तुमी इतले वर्सां हांगा गोंयांत आशिल्ले तुमकां दिसता खंय तरी करप्शन जातालें म्हूण गोंयांत? ना हांव ताजेर कांयच उलयना कांयच उलयना. सर ते योग्य असले त्यांच्यानी कितें उलयलां? हांव ताजेर कांयच खरेंच उलयना ताजेर. एक मुख्यमंत्र्या बरोबर एक मेळप आशिल्लें ताज्या खातीर हांव आयिल्लो हांगासर 2 दीस पयर आयिल्लो आज चल्लो. सर आतां सद्याक इलेक्शन जावपाचें स्टेट असेंब्ली इलेक्शन्स तुमकां दिसता बीजेपी वील स्टँड अ गुड चान्स एज पर युअर I don't know. I am not keeping any update of this.